गोयचे कला संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे यांनी जे स्टेटमेंट केला त्यांनी जो अटॅक केला आणि जो सुपारीबाज म्हटला एका कलाकाराक जो एक एक्टर शरद पोंक्षे हो एक नावाजलेलो एक्टर आसा टीव्हीचेर जावं थिएटर वर्ल्डान तेचें नाव आसा बरें आनी तेंचो जो एक हांगासर शो जाल्लो कला अकादमीन तेंचो एक प्रयोग जाल्लो नाटकाचो त्या प्रयोगा दरम्यान लायटीची फॉल्ट जाली तांकां लायट मदींच गेली सो तेजे वयल्यान शरद पोंक्षे यांच्यानी आपले मत व्यक्त केल्ले तेंच्यांनी आपणाक कितें त्रास जाला ते सांगलेले सो हेजे वयल्यान मंत्री जो आयज ताका सुपारीबाज म्हणटा तो जो तेचेर आरोप करता की तेणी सुपारी दिली आपली म्हणटा सुपारी घेतल्या म्हणटा आपली एज काँग्रेस पक्ष आमी हे स्टेटमेंट तेचे कंडेम करता हेजो निशेध करता आमी हांव व्हडलो कलाकार न्हू पूण हांव नाटक करता म्हाका खबर आसा स्टेजीर मदींच फॉल्ट मदींच लायट वचप जाल्यार सावंड वचप जाल्यार कलाकाराक एक्टर जे स्टेजीर आसता ताका कितलो त्रास जाता फक्त एक्टराकूच न्हू जे बाकीचे एक्टर असतात तेंचे कॉर्डिनेशन चुकता सावंड इंजिनियर असतात तेजे कॉर्डिनेशन चुकता बॅकग्राऊंड स्कोर बॅकग्राऊंड म्युझिक दिवपी असतात तेजे कॉर्डिनेशन चुकता सो हेजो सगळ्याचो त्रास ताका जाता आणि स्वतः मंत्री एक कलाकार आसा तो एक नाटक करता सो ताका कळोंक जाय आसलें की त्या कलाकाराक ते दिसा कितलो त्रास जालो आणि कलाकारांची त्या भावना समजून घेवंक जाय आसली शरद पोंक्षे यांची भावना त्यांनी समजून घेवंक जाय आसली आणि उलट ते समजून घेनासतना हो ताका सुपारीबाज म्हणटा तो म्हणटा की ताणी सुपारी घेतल्या आपल्या नावाची तेणी सरळ सांगला व्हिडिओन त्या की आपूण ताका वळखना आपूण फक्त लोकांनी म्हटलें म्हणटा तो पब्लिकान गावडे गावडे म्हटलें आणि पब्लीक जेन्ना ब्लेम करूंक लागले तेन्ना म्हणटा आपण तेजें नाव घेतलां म्हणटा आणि हो मिनिस्टर ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड ताका सुपारीबाज म्हणटा ह्या स्टेटमेंटाचो आमी निशेध करता आणि ही कला अकादमी रिनोवेट करपाक हेंच्यांनी इतले पयशे इतले करोडांनी पयशे मोडले पण ते पयशे गेले खंय जर पयशे तुम्ही जर केला पयशे जर मोडले आमचे टॅक्स पेयराचे जे पयशे मोडले पळय त्या पयशांनी हे सगळे कित्याक ना थंयसर त्या दिसा लायट जेन्ना फॉल्ट जाली लायटीची तेन्ना थंयसर मनीस कित्याक ना थंयसर लायट सारकी करून दिवपाक तांकां तेणी आतां शरद पोंक्षेचो व्हिडिओ आयकशा तुमी जाल्यार तेजेर सारकें क्लियरली मेन्शन करता तो लायट लास्ट मेरेन जावना सारकी आणि 2 फ्लड लायटी घेवन तेंच्यांनी तो शो कंप्लीट केला सो हेजे वयल्यान कळटा की कला अकादमीच्या मिसमॅनेजमेंट कितलें चल्लां तें थंयसर आणि ह्या मंत्र्याकडे म्हाका दिसता हे हँडल जायना सो आमी मंत्र्याचे रेजिग्नेशन आमी डिमांड करता आता मंत्र्याकडे हे हँडल जायना सो तेणी रिजायन करपाचें आनी दुसऱ्या कोणाक तरी चलोवंक दिवपाचें हांव मागता की हे सगळे हे पॉलिटिशियनांनी चलोवपाचें न्हू खंयच्या तरी कलाकारांक ही कला अकादमी चलोवपाक दिया हे पॉलिटिशियना कडेन जावपाचें ना कला अकादमी हे कलेचें मंदीर जें आसा पळय ते सगळ्या कलाकारांनी चलोवपाचें एक्टर्स हांगासर येतात जे नाटक घेवन आतां गोंयांत येतात पळय कला अकादमीन हांगासर येतात मुंबयचे येदे व्हडले एक्टर्स येदे व्हडले प्रोडक्शन हाऊसेस हांगासर येतात आणि आमी जर तेंच्या बद्दल अशें डिसरिस्पेक्टफुल उलोवंक लागले जाल्यार आमची गोंयची कितें इमेज उरतली ते गोंयांत परत कित्याक येतले